आता ट्रान्सपोंडर बसयला बोटी भायर आसल्यो तो आमकां अंदाज गावता खंय खंय आहा त्यो कितल्यो बोटी भायर गेल्या त्यो रोखडोच जेन्ना भायरसून लायटी दिसल्यो देगेची तेन्ना त्या प्रमाणे ते ट्रान्सपोंडर आहा ती खंयची बोट कोणाची बोट ते आमचे कडेन हे आसता सो तेजेर सुद्दां तांकां नोटीस जाता. आनी मालपेची बोटी येता पळय तांकां तेंचे कशें करताले तुमी आतां त्योय जी हांगा फिशींग करता मालपेच्यो फिशींग करता हे बेश्टे वाऱ्यान उडयता करता पासून जाल्यार कोस्ट गार्ड आहा आमचे बद्दल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्यार आमी रोखडेच तुमचे कडेन आतां कितली बोटी आहा फिशींग हे करपाक तुमचे हे करपाक ट्रान्सपोंडर बसयला आनी आनी फुडें तुमकां सांगलां आमी ड्रोनूय घेता म्हणून बोटीची आमी गरज ना हांगा बसून आतां सर्वेलन्स तशें केलां वेवस्थीत जातलें हो सिजन सोंपलो आनी त्या दीस बाणावलेचे नुस्तेकार येयल्ले फिशरीज डिपार्टमेंटान तांकां कितें बोटी दवरूंक जागा मेळना म्हणून ते पळय बोटी जागा पयलीं आसुनी आनी तेंचे कडसून काडूंक ना हेच रुटीन ते ट्युरिजमाच्या हितून एरियेन दवरताले ते तेंचे कामां तेंच्यांनी ते करून करप. सर पिर्ण बायपास खातीर ते ग्रामसभेत तुमकां पळयताले रोड वायडनींग ते कितें म्हणटा बायपास कितें करपाक ते पिर्ण ग्रामसभेत इनकम्प्लीट स्टोरी बायपास ऑलरेडी कित्याक उलयता तो नोको. आरे आमदार आसा मंत्री आहा आमच्या गोंयांत इल्लेशें असो मतदारसंघ भायर तो पंचायत हे वाडो आसतलो आमी डेली वयता येता सगळें करता. एक सांगता तुका जे तीर्ण उलयता पळय न्हू 2008 फस्ट टायम हांवें त्या टायमार बऱ्यापैकी मार्केट कॉम्प्लेक्स केल्लें इनॉग्रेशन केल्लें फावंडेशन स्टोन दवरलेलो हो प्रॉडक्ट बिल्डींग त्या लोकांनी ते ग्रामसभेक ते कॅन्सल केलां आमकां हॉस्पिटल जाय म्हणून. गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनासून मोठो बरो प्रोजेक्ट केल्लो तो त्या लोकांनी नाका म्हटला. आतां तांकां येदे व्हडलें नाका म्हटलें आनी आतां कितें जालें सुद्दां हांव नका पूण आमचो डेवलपमेंट चालू बी जे पी सरकार आनी हांव डेवलपमेंट चालू आहा तेंचें कितें पेंडींग आहा जाल्यार ती आमची जबाबदारी कितेंय ते करपाची सांगताले जबाबदारी हांव करतलो. हांगा पयलीं पंचायत लेवलासून काम करपाची संवय आहा आतां तिसरे फावट आमदार आहा कितेंय ते कोणी प्रपोज केलें इंडिविज्युअल पंचायत सोडून इंडिविज्युअलान सुद्दां दिलें जाल्यार ती हांव म्हणटा म्हाजी जबाबदारी कारण तें करपाक म्हाका एकटा उडोवन परत तेंच्यांनी परत निवडून आयला परत मतदारसंघाचें काम करता हें हांव करतलो. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.